टॅक्सीवाल्यांच्या असोसिएशनान मायकल लोबोचो दावो मारलो भायर. कसले ॲप टॅक्सी केलो विरोध. मायकल कोण सांगपी. टॅक्सीवाल्यांचो रोखठोक प्रस्न. मिलिंद नायकाक मंत्री म्हूण काडचो. भाजपा आमदार कार्लोस आल्मेदाची मागणी. मायकल वा ग्लेन टिकलोक करचो मंत्री. मुख्यमंत्र्यांकडेन मागणी. शिवसेना खासदार संजय राऊत काडटलो 26/11च्या आतंकवादी हल्ल्याचेर मराठी सिनेमा. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाक दबाजान सुरवात. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो नव्यान करता बरें आसा, पूण ताचो संबंध न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाकडे आसूं येता. आपाक मारता दुबाव. सादूर रावपाचो उलो. येवकार, हांव सुवर्णा केडेकार. पळोवया खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवा सुरू केल्यार तांची कांयच हरकत ना वा उपसभापती मायकल लोबोचो दावो. उत्तर आनी दक्षिण गोवा टॅक्सीवाल्यांनी भायर आयला. उपसभापती मायकलान शुक्रारा हो दावो केल्लो. ह्या विशयाचेर चर्चा करपा खातीर सोमारा मुख्यमंत्र्या सांगातान बसकाय घेवपाचें थारायिल्लें. तांकां विश्वासान घेयनासतना हो निर्णय घेवपी मायकल लोबो कोण असो प्रस्न तांणी उपरासला. टॅक्सी धनी संघटनेन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली. संघटनेचे पदाधिकारी म्हणतात, सरकाराच्या ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवेच्या प्रस्तावाविशीं मायकल तांचेकडेन उलोवंकच ना. सरकाराच्या ॲपाचेर आधारीत टॅक्सी सेवेक तांची कांयच हरकत ना, सोडून गोवा मायल्स, अशें मायकलान सांगिल्लें. पळयात ते कितें म्हणटात ते. तेणें स्क्रॅप करपाक जाय. ते इल्लिगली आहा. गोवा मायल्स कसो गव्हर्मेंट सपोर्ट करता जेन्ना इल्लिगल आहा. तेणें ते पयलीं काबार करा मरे. तांकां स्क्रॅप करा. आमी सगळे करपाक रेडी, सगळे रेडी येतले. आमचे ते तुमी म्हणटा न्ही, सगळे म्हणटा हे रेट ते रेट. आमी सगळ्या मिटींग आपयतले, होल गोवा आपयतले, तांकां बसयतले आनी एक मिटींग एक रेट दवरतले सगळ्यांचो. म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट सगळे दवरपाक रेडी आहा. पूण पयलीं तांकां काबार करा. एक्चुअल कितें आहा, हें पयलीं करपाक जाय आसलें, बरोबर आसा. बट कितें आमी जे चार्ज करता न्हू, हेज पर गॅजेट चार्ज करता, हेज पर गॅजेट किलोमिटर चार्ज करता. इवन गॅजेट आसा पळय तेंच्यान दिला पळय 2014, तेच्याकून कमी रेट आमी चार्ज करता. कोणूच सांगचो ना तेच्या वयर वयता म्हणून. कळ्ळें तुका. गव्हर्मेंट आनी सेकंड थिंग 2014 गॅजेट दिल्लो, अजून पर्यंत तेजी रेट वाडोवंक ना. पेट्रोल वाडत आसा, डिझल वाडत आसा, सगळे इन्शुरन्स वाडत आसा, सगळें वाडत आसा. बट रेट जी आसा पळय ती थंयच आसा. अजून पर्यंत कोण सांगूंक सांग की गव्हर्मेंटाचो गॅजेट दिला पळय तेजेर आमी वयल्यान सांगलेलें लास्ट गव्हर्मेंट आसलें की डेस्टिनेशनाचेर तुमी बोर्ड मारात, हॉटेलाचेर बोर्ड मारात कितें बाबा आमची रेट म्हणून. कोण हे करचो ना न्हू, काय हे जावचें ना तितून. जे कोण अशें करता पळय तेंची बिलां घेयात आनी तेजेर एक्शन न्हू. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, हे कोण जर रेटी मारता, इनलिगल कितें करता न्हू, परमीट सस्पेंड करात, तेंचे लायसन्स सस्पेंड करात. कसं मायकल लोबन कोणा मिटिंगाक केन्ना घेतला, कॉन्फिडन्सान घेतला आनी आमचे एसोसिएशना कडेन केन्ना उलयलें ना. पूण म्हाका दिसना की कोणा कडेन उलयले तेंच्यांनी आनी तांकां कशें दिसलें की ॲप्स ते रेडी आहा म्हणून. आमी पयलींच्यान ॲप्स रेडी ना. एट प्रेझेंट आमी कांयच चिंतपा ना ॲप्साचेर वचपाचें म्हणून. आनी तेज्या तो म्हणटा की फाल्यां मंडे म्हणजे ऑन मंडे अपॉयंटमेंट आहा म्हणून. इतले टायम जाले आमी अपॉयंटमेंट घेताले सीएमा कडेन. आमी सीएमान एक पयलीं सांगिल्लें आपूण तुमचे कडेन सगळे सॉल्व करतलो म्हणून. पूण आजून पर्यंत ताणें अपॉयंटमेंट आमकां दिला आनी आसा तशेंच दवरला. ते तेंच्यांनी पूण मायकल लोबन कशें अपॉयंटमेंट घेता तांकां बरें तांचें चालू आहा. पूण आमकां कशें तें टॅक्सीकारांक तेंचें हें केलां. आमी कितले फावट अपॉयंटमेंट करपाक सोदता आनी दुसरे मिनिस्टर करपाक सोदता, कोणूच आमकां आमचे अपॉयंटमेंट घेना. आनी आमचे म्हणजे रस्त्यार म्हणजे आमची कोण टॅक्सीकार म्हणजे रस्त्यार. करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर मडगांव 120 गाडयो आसा. तर ते ॲप चलयतालो जाल्यार फाटीं ते कितें म्हणटालो पळय, तो कितें म्हणटा की त्या गाड्यांक आपूण फर्स्ट प्रिफरन्स दितलो. आतां सपोज मडगांव भाडें येयल्यार कालांगूट सोडपाक, जाल्यार मडगांवच्यान तो घेतलो आनी कालांगूट ड्रॉप करतालो. आतां कालांगूटच्यान ताका परत मडगांव केन्ना येवचो पडटलो, जेन्ना कालांगूटच्यो गाडयो सगल्यो सुटोंक जायो. आतां थंय 200 गाडयो आहा, ते 200 सुटलो काय एका नंबर कितल्या दिसांनी येतलो, एक 4 दिसांनी नंबर येतलो. त्या अनुसार तेणें कालांगूटूच न्हिदपाचो. सांगोळडेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. पयलीं तांच्या पंगडांतल्या नगरसेवकांनी मागणी केल्ली मिलिंद नायकाचें शार उदरगत खातें काडून घेवचें. आतां स्वता भाजपाचो आमदार कार्लोस आल्मेदान ताच्याकूय फुडली मागणी केल्या. मिलिंदाक मंत्रिमंडळांतल्यानूच काडून उडोवचो आनी ते सुवातेर घेवपाक ताणें 4 पर्यायी नांवांय सुचयल्यात. हो सगळो बोवाळ चल्ला तो मुरगांवचे नवे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाची वेंचणूक मुखार धुकल्ली म्हणून. कित्याक तर वेंचणूक अधिकारी म्हणून नेमिल्लो सिद्धिविनायक नायक खंय दुयेंत पडलो. कार्लोस म्हणटा हो सगळो कट आनी मिलिंद तातूंत सहभागी आसा. नाजाल्यार ताणें देवळांत येवचें आनी सोपूत घेवची, आपूण हातूंत ना म्हणून. ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयतना कोणाक मंत्री करचो तेय कार्लोसान सांगला. पळयात तो कोणाची नांवां सांगता तो.
पूण आयज म्हाका डावट आहा मिलिंद नायक इनवॉल्व आहा म्हणून. आनी मिलिंद नायक इनवॉल्व ना जाल्यार मिलिंद नायक दामोदर देवळांत येवपाक ना जाल्यार गणपती देवळांत येवपाचें. हांव येता गणपती देवळांत सोड्यार आनी ताणें सांगपाचें आपण इनवॉल्व ना म्हणून. आनी म्हाका दिसता की मिलिंद नायक should be dropped from the cabinet because he is totally involved in this. आयज वास्कोन कावन्सील ना 3 म्हयने जाले, फ्लडिंग जाल्या. कोण रिस्पॉन्सिबल आहा? हांव रिस्पॉन्सिबल आहा, मिलिंद नायक रिस्पॉन्सिबल आहा. आयज मायकल लोबल सजेशन दिलें गार्बेज मॅनेजमेंट, गार्बेज मिनिस्ट्री करपाक. आयज गार्बेज शूड बी मॅनेज अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री. सनसॉट मारगांव गार्बेज प्रॉब्लम आहा, वास्को गार्बेज प्रॉब्लम आहा, पणजे गार्बेज प्रॉब्लम आहा, म्हापसा गार्बेज प्रॉब्लम, एवरीवेर गार्बेज प्रॉब्लम. वॉट इज मिलिंद नायक डुईंग? आय फील दॅट द चीफ मिनिस्टर शूड बी ड्रॉप मिलिंद नायक एंड मेक समबडी. आमचे आनी आमदार आहा, ग्लेन तिकलो आहा, मायकल लोबो आहा, सोपटे आहा, अलिना आहा, तांकां मिनिस्टर करपाचें अर्बन डेव्हलपमेंट. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. युती सरकारांतलो आपलो घटक पक्ष कुंकळेन उदरगतीची कामां करतलो अशें आश्वासन गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी युरी आलेमावान कुंकळेच्या लोकांक दिलां. तशेंच काँग्रेस आमदार क्लाफास डायस कामां करपाक सक्षम नाशिल्ल्याचें तो म्हणटा. गोवा फॉरवर्डान आनी युरीन मतदारसंघांतलीं उदरगतीची कामां आडोवन दवरिल्ल्याचो आरोप क्लाफासान ह्यान पयलीं केल्लो. गोवा फॉरवर्डान शेनवारा कुंकळे खातीर गट समिती नेमली. पाड्डेचो आदलो सरपंच गॅब्रियल फर्नांडीसाची समितीचेर अध्यक्ष म्हणून जाल्यार कुंकळेचो नगरसेवक शशांक देसायची उपाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्या. ह्या वेळार युरी आलेमांव उलयतालो. ताच्या बापायन केल्ल्या उदरगतीच्या कामांची क्लाफासान जतनाय घेवंक ना अशेंय ताचें म्हणणें. क्लाफासा आदीं ताचो बापूय जोकी आलेमांव कुंकळेचो आमदार आशिल्लो. Mainly, one of the main issues was the erratic power supply and the power problem faced by the people of Kunkolim. This problem was happening due to diversion of power. This file was pending with the finance department, and when due to the intervention of Honorable Deputy Chief Minister, this project was passed today. I'm happy to say that I think there are less fluctuations beginning in Kunkolim. This work has already started. The then Power Minister, Honorable Pandurang Madkekar, was on record that not a single proposal was received by the local MLA. One major issue that we took up was the State Highway SH8 denotification and our heritage village in Chandor. It is rich of Goa's heritage. Vijay Sardesai instructed his department to follow up on this. Last week, I'm happy to announce that we met the PWD minister, and today this file is sent to the chief minister. And maybe in the coming few days, maybe couple of days, our honorable TCP minister, maybe next week, this notification will be removed and the State Highway 8 will be changed into a major district road. पाड्डेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शिवसेनेचो खासदार आणि सिने निर्मातो संजय राऊत एक नवो मराठी सिनेमा घेवन येता. तोय बी 26/11 मुंबय जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचेर. तशेंच बॉलिवूडाचो नामनेचो निर्मातो सुभाष घई विजेता हो आपलो नवो मराठी सिनेमा घेवन येता. The 12th Goa Marathi Film Festival has begun in Goa since Friday. Most of the legendary Marathi film stars are in Goa. Shiv Sena MP Sanjay Raut, who has earlier produced a Marathi film on Shiv Sena Supremo Bal Thackeray, plans to come out with more Marathi films, including Part 2 on Thackeray, a film on trade union leader George Fernandez, as well as untold stories of 26/11 terror attack. ठाकरे पार्ट 2 अनाऊन्स केला आहे. त्यानंतर मी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावरती आम्ही एक बायोपिक करतो आहे, जॉर्ज साहेब म्हणून. त्यानंतर 26/11 तो मुंबईवर जो हल्ला झाला त्यामागच्या काही अदृश्य कथा आहेत, अनटोल्ड स्टोरीज आहेत, त्यावरती आम्ही काम करतो आहे. असे 3 सिनेमे ऑगस्ट महिन्यामध्ये मी स्वतः अनाऊन्स करणार आहे, कारण हे विषयसुद्धा पडद्यावर यावेत. मग हिंदी असेल, मराठी असतील, अशा प्रकारचे चित्रपट, कथा ज्या आपल्या पिढीला माहीत नाही.
Subhash Ghai's Mukta Arts has produced Marathi film in the past, including taking over rights of Varu and then Kande Pohe, Sanai Chaugade and Poster Boys. His production Samita has won a national award. Vijeta is a sports film guy in producing. हमने अपने बैनर्स मुक्ता आर्ट्स में 3 फिल्में बनाई हैं मराठी, वाड़ू, शनाई चौगड़े आणि तो 3 फिल्में बनाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा रहा कि हम प्रोत्साहित हैं कि हम मराठी फिल्में और भी बनाएं और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। ये जो लास्ट फिल्म है हमारी सहिता, वो आज इस फेस्टिवल में भी है, उसने नेशनल अवार्ड भी लिया है, तो ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन है। और मैं मराठी फिल्मों में ही बड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ, प्रभात स्टूडियो से मैंने शिक्षा ली है। अभी जो हम फिल्म अनाउंस कर रहे हैं आज, तो फिल्म का नाम है विजेता, जिसमें सुबोध भावे जो हैं वो स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पर फिल्म है। Our video journalist Shamchari in Panjim. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आम आदमी पार्टीन दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्याक ह्या आदी विरोध केल्लो, पूण आता ह्या पक्षान वेगळ्याच मुद्द्याक हात घातला. ह्या आराखड्याचो खंय ना खंय तरी न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाकडे संबंध आसा अशें आप म्हणटा. देखून लोकांनी सादूर रावचें असो उलो तांणी मारला. हो आराखडो गोंया खातीर धोकादायक अशें आपाचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा. सद्याचो आराखडो परत नव्यान करपाचो निर्णय घेतलो खरो, पूण नवो आराखडो येतलो तेन्ना लोकांनी आमदार आनी मंत्र्यांच्या आश्वासनांक बळी पडचे न्ही अशें ताचें म्हणणें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. 2 वर्सां जाली हो प्लॅन सरकार करीत आयला. 2 वर्सां इन अदर वर्ड 2 वर्सांका कांय खबरच ना. आमी लोकांक एकूच उलो मारता की MLA सांगता म्हणून तुमी MLAच्या हेजेर वचनाका, कित्याक हो प्लॅन जो आसा इट इज रियली डेंजरस फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. हे फाल्यां तो मातसो ताका मसालो लावन पावडर लावन होच प्लॅन परत हाडटले आनी हे MLA परत ते शाळेन गेले सारखे आनीक एक प्रेझेंटेशन करतले. ते 1971च्या प्लॅनाक लागून खंय विरोध करता. 1971च्या प्लॅनाचेर हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन अवलंबून आसा. पूण आमकां तें म्हणपाचें ना. हांकां कितें म्हणपाचें आसा की जी हॉटेलां हेंचे कमर्शियल इंट्रस्ट जे आयले ते तितून दाखोवंक ना म्हणून हे विरोध करता. आमी म्हणटा लोकांचें कितें. हेजें मूळ म्हणटा तें रिवर नॅशनलायझेशन. आज खंयच्याय पक्षान रिवर नॅशनलायझेशन विरोध करूंक ना आनी केला जाल्यार सुद्दां बेश्टो सुपरफिशियल केला. खऱ्या अर्थान जर ते फायली पळयत जाल्यार रिवर नॅशनलायझेशन म्हणटा तें एका मनशान केला, एका चीफ मिनिस्टरान केला, एका कॅबिनेट डिसिजन ना, हे लेजिस्लेचरान सुद्दां घालूंक ना. आनी हे इनलँड वॉटरवेजाचे पळय आतां कारस्थान फुडें करपाचें आसा तें ह्या कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा प्लॅना कडेन लिंक आसा ताजो. इन अदर वर्ड्स हें सगळें मेळून रस्ते खालेच, आतां न्हंये बी खातले आनी आख्या गोंयाच खातले म्हणून आमी लोकांक चतूर रावपाक सांगता. आज पर्यंत हियरींग जें आसा तें फाटीं घेतलां काय ना हाजेर कांय नोटिफिकेशन परत येवंक ना, कित्याक तो सेक्रेटरी एनवायरमेंट अजून ताजेर कांय उलोवपाक सोदिना. एवरीथींग इज कंट्रोल्ड. गोंयच्या लोकांक चडांत चड चतूर रावपाक जाय. आनीक हे MLA जे आसा जर खरेंच तांकां खरेंच जर हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ह्या पद्दतीन जर हाडपाचो ना, ताणें स्ट्रेट अवे तो टोटल पयलो रिजेक्ट करपाक जाय. टोटल रिजेक्ट करपाक जाय. खंयची तरी चेन्नयची एजन्सी येता आनी प्लॅन करून मेकळे वता. वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. NIO आसा, खूब जाण आसा, गोंयचे एक्सपर्ट आसा, कोणाकच विचारूंक ना. एका पंचायतीक विचारूंक ना, एका मेंबराक विचारूंक ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. सरकारान शेतां मेरेन वचपी रस्त्याचें बांदकाम करून दिवचें अशी मागणी दिवचलच्या मये वाठारांतल्या शेतकारांनी केल्या. शेतां आसात पूण रस्तो नाशिल्ल्यान सगळी धानळ जाता अशें तांचें म्हणणें. शेतां मेरेन पावपाक तांकां वेवस्थीत रस्तो ना, देखून शेतां मेरेनच्या रस्त्याचें बांदकाम करून दिवपाची मागणी मयेच्या शेतकारांनी केल्या. 80% शेतकार शेतां रोयतात. शेतां मेरेन वचपी रस्त्यांचें बांदकाम करून दिवपाचें आश्वासन सरकारान दिल्लें अशें सखाराम पेडणेकार म्हणटा. पूण त्या आश्वासनाची पूर्तता जालीच ना अशें ताणें सांगलें. हे शेतान सादारण आयज मेरेन 80% शेतकार जे आसा ते काबाड कश्ट करून पूर्णपणे शेतां पिकयतात. पूण कांय गजाली भितर अजुनूय त्रुटी आसा. सरकार अजून तेजेर लक्ष सरकाराचें पावोंक ना. कांय वर्सां पयलीं सरकारान म्हटलेलें की प्रत्येक शेतां मेरेन एक्सेस पावपाक जाय, हें तेंचें धोरण आसलें. पूण तेजेर अजून पासून लक्ष दिल्लें आमकां दिसना. हांगासर कांय वर्सान रेल्वे गेल्ल्या कारणान
रेल्वेनूय थोड्यो आमच्यो वाटो बंद केल्ल्यो आसा. हेका लागून आमचो डिस्प्यूटूय तेंच्या कडेन आसा. मामलेदार कार्यालयान किंवा इतर जाग्यारूय आमी डिस्प्यूट घातलेले, म्हणून तेजेर पॉझिटिव्ह सोल्युशन आमकां आयज मेरेन मेळ्ळें ना. म्हणून आमी सरकार कडेन रिक्वेस्ट करता की जर 100% शेती जावंक जाय अशें तुमचें धोरण दिसता जाल्यार हे मशिनरी ज्यो आहा त्या शेता पर्यंत पावपाक लागून जी एक्सेस जाय ते एक्सेसाक तुमी पावलां उखलची. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. नियोजनाचो उणाव असलो काय उदरगतीच्या कामांची वाट लागताच. खांडेपारा न्हंये देगेची माती कोसळिल्ल्यान कितलीशींच झाडां उमथून न्हंयेत पडली. न्हंयचेर बांद बांदतना न्हंयेच्या देगेची माती चुकीच्या पद्दतीन काडिल्ली असो आरोप करून थळाव्या लोकांनी उदका स्त्रोत खात्याक दोश दिला. खांडेपारचो संदीप पारकार सांगता ते अशें, संबंदीत खात्या कडल्यान परवाने घेनासतनाच उदका स्त्रोत खात्यान हो बांद बांदपाक घेतलो. उपरांत तांत्रीक कारण सांगून कंत्राटदारान काम अर्दार सोडून दिलें. आता पावसान न्हंयेत उदक चडलां आनी ताका लागून न्हंये देगेची कातरिल्ली माती कोसळपाक लागल्या. ताका लागून झाडां पडपाक लागल्यात. हांगा सॉयल इरोजन जायत आसा. हांगा पयलीं WRDन बंदारा प्रोजेक्ट सुरू करपाचो केल्लो जो टोटली इल्लीगल आशिल्लो. कसलेच तेंच्यांनी NOCs घेवंक नासल्यो. GCZMA NOC घेवंक नासली, स्टेट पोल्युशन बोर्डा कडल्यान घेवंक नाशिल्ली, CRZ कडल्यान घेवंक नाशिल्ली. कसलेच NOC घेनासतना तेंच्यांनी डायरेक्ट काम सुरू केल्लें आनी हांगा तेंच्यांनी सायड कटींग केल्लें खामो घालपाक जे जवळ जवळ 25 मीटर आसा. तांकां जेन्ना CRZ वाल्यांनी सांगलें की तुमगेलें हांगा इल्लीगल काम आसा, तुमी आमचे कडल्यान कसलेंच परमिशन घेवंक ना, तुमकां ही माती काडची पडटली. माती तेंच्यांनी काडली, पण तांकां जें सांगलेलें रिस्टोरेशन ऑफ रिवर करपाक जाय म्हणून ती WRDन केली ना, जाका लागून हांगा सॉयल इरोजन जावपाक लागला. ही आतां 20-25 मीटर जी आशिल्ली पळय न्ही ती कालच्या दिसाक 4 झाडां हांगा पडलेलीं आसा. आनी असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार येणाऱ्या दिसांनी हांगा बाट तेगेले जायते न्हंयच्या भितर वचूं येता. हांव मागता आमचे CMान जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जो कोण मिनिस्टर आसा विनोद बाब पालेकार तेणें तेंचेर कारवाई करची. फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. उद्देजकांक सतावपी प्रस्न जाग्यार घालपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. नव्या उद्देगाच्या स्थापणे खातीर तशेंच सध्या आशिल्ल्या उद्देगाच्या विस्तारा खातीर गोंय सरकार एकछत्री यंत्रणेचेर काम करता अशें ताणें सांगलें. व्हायब्रंट गोवाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या उद्देगाची स्थिती बदलतले अशें ताणें सांगलें. ल्हान उद्देग संघटनेच्या शेनवारा जाल्ले वर्सुकी सर्वसाधारण बसकेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. उद्देगांक पुरवण जावपी प्रक्रिया जावंक नाशिल्ल्या उदकाची किंमत देंवोवपाचें आश्वासन ताणें दिलां. व्हायब्रंट गोवा ह्या नांवान गोंयांत 17 ते 19 ऑक्टोबरा मजगतीं ग्लोबल एक्सपो आनी समीट जातली. I'm saying that already all the departments are working, and definitely we are single window clearance. We are working on it. We will come with the single window clearance. There are the difficulties for those who are coming to set up with the new industry. Otherwise, those who are the people already having the industries to expand their business, also they are facing the many problems because they need to consult with the various departments. Just now what the Damodar Pushkar told, the one want to set up the new, I think more than 10 different government departments you need to approach. But I also new to these field industries. Regarding this, I need to discuss with all the departments. Already we had started, but definitely this problem will resolve in another 3 months. I'm telling you one thing, I'm here to resolve your problem, and in coming 3 months, definitely we'll resolve that. Government of Goa is very much supporting for the Vibrant Goa. Definitely is the event in the month of October. They are very much advertising for the Vibrant Goa in the India and outside India also. This Vibrant Goa will change the scenario of the business in Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत स्मार्ट क्लासेस सुरू करपाची गजाल म्हळ्यार डिजिटल क्रांतीच आशिल्ल्याचें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां. पदवी अभ्यासक्रम पुराय केले उपरांत एकूय विद्यार्थी नोकरे शिवाय रावपाक जायना अशें तांचें म्हणणें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शुक्रारा सांखळेच्या कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयात स्मार्ट क्लासाचें उक्तावण केलें.
ही जी आसा ई एड्युकेशनांत केल्ली डिजिटल क्रांती हांवें ऑलरेडी गोंयांत सुरू केल्या आनी ह्या डिजिटल क्रांतीक म्हाका दिसता डेफिनेटली स्टुडंट्स जे आसा हे डे बाय डे आनिकूय स्मार्टर जातले गोंयांतली एड्युकेशन सिस्टमूच बदलतली आनी जे ग्रॅज्युएशन जाल्या उपरांत कोणाकूच घरा कडेन रावचो पडचो न्ही आनी ताच्या खातीर अशा पद्दतीचें स्किल एड्युकेशन तुमी सगळ्यांनी घेवचें अशें म्हाका दिसता. ह्या सगळ्या गोष्टींचो फायदो निश्चितच तुमी घेवपाक जाय. आज गोंयांत NIT आयल्या, आज गोंयांत IIT आयल्या, गोंयांत बीड स्किलांनी आसा, गोंयांत जिम्स आसा. गोंय एक एड्युकेशन हब म्हणून फुडें येता. आमी एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हांच्या नांवान मनोहर ग्राम ही योजना सुरू करची. आमी लोकांक मोफत आनी फुकट दिवपाची जी संवय लायिल्ली आसा इतल्या वर्सां खंय तरी मातशें चेंज करपाक जाय. लोकांक आळस आयिल्लो आसा, फुकट मेळटा तें लोक घेत रावतात. हाच्या व्यतिरिक्त लोकांक एड्युकेट करप, शिकोवप किंवा काम करपाची लोकांची प्रवृत्ती जी आसा ही एके वटेन परत तयार करप ही अत्यंत गरजेची आसा. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या रस्त्यार साचिल्लें उदक हुस्क्याचें कारण जावन रावला. दक्षिण पश्चिम रेल्वे आनी कोंकण रेल्वेन बांदिल्ले वण्टीक लागून पावसाचें उदक आडून उरलां. ह्या साचून उरिल्ल्या उदकान जळारां पोसतलीं आनी मलेरिया तशेंच डेंगी सारकिल्ले साथीचे रोग पातळटले अशी भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. मडगावचो आमदार दिगंबर कामतीन रेल्वेच्या अभियंत्यां सांगातान शेनवारा हे सुवातेची पळोवणी केली. तशेंच सोमारा जिल्लोधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतलो अशेंय ताणें सांगलें. हे वण्टीक लागून गटाराय तुंबून उरल्यात. हो जागो रेल्वेच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान तांकां कांयच करपाक मेळना अशें नगरसेवक दामोदर नायक म्हणटा. जाल्यार हो प्रस्न जाग्यार घालपाचें आश्वासन दक्षिण पश्चिम आनी कोंकण रेल्वेन दिलां. आतां कोंकण रेल्वेन किंवा सावथ वेस्टर्न रेल्वेन तांणी तें थंय मुखार बिल्डींग बांदतात, तांणी तें सगळें कॉन्क्रिटाची वॉल घाल्यात, तांणी सगळें उदकाची पॅसेजी बंद केल्या. पूण आज हांव काल कलेक्टरा कडेन उलयलो. आज हांव इन्स्पेक्शन दवरलें मामलेदाराक कलेक्टरान धाडला आनी गरज पडलेल्या सोमारा आमी कलेक्टरा कडेन मिटींग घेवन तांकां डायरेक्शन दितलें. तांणी आतां ठरयलां की उदक वचपाक ते वाट करून दितले. उदक कशेंच उरपाचें ना, इतली जबाबदारी तांची. हें रेल्वेक लागून ब्लॉक जावन उरलां आनी कोणाक लागून न्ही. कितें आमचे म्युन्सिपालिटीचे लेबर घालून आमी साफ करपाचें करताच. आनी हें आतां रेल्वेन ड्रेनेज हें आसा सिस्टमा न्ही, ही सगळी टोटल ब्लॉक जाल्ली आसा. तेंच्यांनी रिटर्निंग वॉल काडला, मागीर स्लॅब घालून तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी ते हेका लागून जें आतां उदक स्वागत लॉजान हांगसर भरोन उरता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. रासयच्या दत्तात्रय मंदिरांत दत्तात्रयाची नवी मुर्ती बसयल्या. ध्यानस्थ बशिल्लो दत्तात्रय हे ह्या मुर्तीचें खाशेलेपण. हरशीं दत्तात्रय उबोच राविल्लो दिश्टी पडटा, पूण हे मुर्तेंत मात तो बशिल्लो दिसता. पुराय गांवची मेळून घुमटारत जाता हेवूय दुसरें खाशेलेपण. मुर्ती विशीं म्हायती दिता मंदिराचो अध्यक्ष जयप्रकाश रासयकार. आमचे दत्त मंदिर रासय 2012 सालान आमची मुर्ती प्रतिष्ठापना जाल्ली. ही 4.5 फुटाची उंचीची मुर्ती आमी राजस्थान जयपूरसान हाडिल्ली. ही सगळ्या देवळांनी उबी मुर्ती आसा दत्ताची, पूण आमची ध्यानस्थ रुपान आसा. सगळे स्तरांतले आमगेले हिंदू आसात, तो उच्च नीच अशें कांयच ना. आनी दुसरी गजाल आमगेली कितें आसा, ज्यो आरती बसून जाता न्ही आमगेले त्यो बरोबर नवाकूच जातात आनी त्यो बी घुमटारती पारंपारीक जे आमचे तरणाटे आसात ते सगळ्यो आरती करतात. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.